रानातल्यान 26,916 क्युसेक उदक आज डॅमाचे 3 गेट उगण काळी न्हंयत सोडले। कन्नड जिल्ह्यात गेल्या एक आठवड्याच्यान सतत पावस पडत आसा। घाटावेल्या तालुक्यात बी पावस खूप प्रमाणात पडत आसा। परिणाम असला की काळी न्हंयत जास्त प्रमाणात उदक होऊन येते आसा। तेजेन कद्रा डॅमात 27,107 क्युसेक उदक भितर होता। 34.50 मीटर जास्तीत जास्त सामर्थ्य आशिल्ल्या कद्रा डॅमाची आताची लेवल 31.50 मीटर पावला। तेजेन डॅमाची सुरक्षता आणि हुंवार येवचे नाका म्हणून आज डॅमाचे 3 गेटां मार्फत 26,916 क्युसेक उदक भायर सोडले। कारवारातल्या रानातल्या भागात कोणीतरी प्रतिबंधित असलेल्या सॅटेलाइट फोनचा वापर केलो। त्या मनशाल शोध घेवचे खातीर शिरवाड परिसरातल्या रानात कोम्बिंग ऑपरेशन केले। कारवार तालुक्याच्या शिरवाड जांबा क्रॉस लागींच्या रानातल्यान सोमारच्यान केन्ना केन्ना सॅटेलाइट फोन उपयोग जाल्ले बद्दल ट्रॅप जाला। तेजेर केंद्र आंतरीक सुरक्षा विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी वन खात्याचे अधिकारी मेळ घेवन ह्या प्रदेशात कोम्बिंग ऑपरेशन केले। जांबा रानात सुमार 5 किलोमीटर फिरिले हो टीम सॅटेलाइट फोन उपयोग जाल्ले बद्दल पत्तो लावू लागलात। कारवार तालुक्यात कैगा न्यूक्लियर पॉवर नेव्ही हे सगळे आशिल्ल्यान सॅटेलाइट फोन उपयोग जाल्ले बद्दल जास्त काळजी घेते येयले जिल्हा प्रशासनान कोम्बिंग ऑपरेशन करूंक सांगला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात परत सॅटेलाइट फोन ट्रॅप जाते आसा। 2019 सालात सप्टेंबर महिन्यात बी सॅटेलाइट फोन ट्रॅप जाल्लो। 2011 सालात मुंबई अटॅक जाल्यानंतर 2012 सालात सॅटेलाइट फोन उपयोग निषेध केले। खूप पाऊस पडिल्ल्यान एक वृद्ध महिलेल्या मोंड पडील घराची पाहणी स्वतः असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंदरगी हेमी वचून केली। पावस आणि वाऱ्यान जून 17 तारखेक किन्नर घाटसाई हांगा वृद्ध महिला गोपिका गणेश गुनगी हेमगेले घर मोड पडिले। हेचे बद्दल माहिती मेळिल्ल्यानंतर जाग्यार भेट दिल्ले असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंदरगी मोड पडील घर पळोवन घेवन ताबडतोब घर दुरुस्ती करून दिवूक रेव्हेन्यू अधिकारीक सांगले। तशेंच वृद्ध महिला एकटीच घरात रावचे बद्दल कळल्यानंतर ताका आहार धान्याचे किट दिले। नंतर गेल्ल्या वर्साक पावसात उदक बंद घेवन लुकसाण जाल्ल्या मल्लापूर प्रदेशात भेट दिवन मागीर कद्रा डॅमाचेर भेट दिली आणि डॅमाची उदकाची लेवल पळोवन घेवन उदक कितले भायर सोडचे बद्दल माहिती घेयले। राष्ट्रीय आयुष योजनेत आशिल्ल्या जिल्ह्यातल्या 3 आयुर्वेदिक दवाखान्यात सरकारान वैल दर्जो दिलो। कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मीटिंग करून उलयिल्ले जिल्हा आयुष अधिकारी डॉक्टर ललिता शेट्टी हेमी सांगले। अंकोला तालुक्याच्या अचवे, भटकळ तालुक्याचे जाली आणि यल्लापूर तालुक्याचे उम्मजगी आयुर्वेदिक क्लिनिक आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर म्हणून वैल दर्जो दिला। हांगा एक डॉक्टर, एक कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर, एक योगा ट्रेनर उरतले। योगा ट्रेनर पार्ट टाइम काम करतले। सध्या कोविड आशिल्ल्यान योगा ट्रेनर ऑनलाइन क्लास चलयते आसात अशें तेमी सांगले। ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವಾಗ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ರನ್ನೇ CMO ಅಂತೇಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬಿಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈಗಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 3 ಕಡೆಗೆ। ಒಂದು ಅಂಕೋಲ ಅಚವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಇವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಆಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಒಂದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ। ಅದೇ ಥರ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಉಮ್ಮಚ್ಗಿ 3 ಸಹ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಆಗಿದೆ। 3 ಕಡೆಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ತಾಸು। ಈಗ ಸದ್ಯ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 160 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 160 नवीन कोरोना केसेस मिळली। त्यापैकी कारवारात 12, अंकोलात 5, कुमटात 30, होन्नावर 35, भटकळ 16, शिरशी 14, सिद्धापुरात 9, यल्लापूर 7, मुंडगोड 7, हरियाणात 9,
आणि जोड्या भितर 3 नवीन कोरोना केसेस आज मेळ्ळी. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 50,771 कोरोना केसेस मेळिल्ले. त्यापैकी 48,725 लोक बरे झाले आणि 1,459 लोक अजून ट्रीटमेंट घेते असतात. आणि आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 787 लोकांले कोरोना पायन मरण जाल्ले. आयचो इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.